Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Decision get. What is happening? No, too much. I can sit down, but I cannot speak. But it's making a problem for the villagers. म्हणजे दर एकल्या गांवच्या नागरिकाक रायट आहा बाबा आपल्या गेल्या गांवां कसलो विशय आहा ते ग्रामसभा मांडपाक आतां कितें जालें फाटली दिसांनी आमी चयलें म्हणजे हांव चडसो ग्रामसभेन आतां वर्सान ग्रामसभा म्हणला आमगे गांवचे सगळे भुरगे म्हणला ग्रामसभा तूं यो सो आमी येयले आतां कितें जाता एक वीक पयलें हिंगा ऑक्शन आहलोलें तो सोपो जाता तो सोपो आमगे गांवच्या लोकांनी बंद केलो बाबा तुमी सोपो कोत्ताय सगळे तुमी बिजनेस कंडक्ट कोत्ताय पण तुमगे आमकां गांवांत जे टॅक्स पेयर आहाय तांकां तुमकां जास्तीच मेळना एक कसले प्रोपोजल आहा डिफिकल्टी आहाय जायत जाता गांवां ते तुमचे पयलीं ग्रामसभा मांडून तुमी एक ग्रामसभा दवरल्या लोकांक हिंगा गांवच्या लोकांक एकठांय जाले आनी ओपोज केलें ऑक्शन बंद केलें ऑक्शन बंद केल्या पयलीं ग्रामसभा आतां ग्रामसभा जावचे पयलीं कितें जाता तेजो त्या दिसाक मिटींग जाली कोण येयलो तो गेले ते पार्टी हिंगा नुव्या मतदारसंघात तो RJ कॅन्डिडेट आहलोलो तेणी एक पंचायत स्टेटमेंट केलो आमी RJ सगळे RJ मेंबर एकठांय रावले आनीक ऑप्शन आसलो ते बंद केले आनी ग्रामसभा दवरून आतां ताका रायट काय ना मिडिया केला तेंगे ते कितें ठीक केलें जाल्यार गांव आख्खे संवसारा पावले सो इट्स गिवींग अ रॉंग मेसेज हे पयस पब्लिसिटी घेताय सो ही पब्लिसिटी घेताय ती न्हू बंद करपा जाय न्हू बेश्टी आनी तो हीज फ्रॉम म्हाज्या अर्थ यू गॉट नो रायट टू कम हियर आयज तशें जालां आतां हांव भितर सोद थिंगा आमगे सगळे गांवचे लोक आहा आतां प्रेस आहा मानून घेता दुसरे गव्हर्मेंट समोर आहाय कोण तेंय मान्य करता तें बी येवपाक कायदो पूण तो येयलो मिटिंगेक तो कॅन्डिडेट आहा तो आनी फुडलो बसवला हांवें म्हणलें पयलीं पंचायत सरपंचाक कितें प्रोसीड करचे आदी पंचायत कितें आहा ते बिजनेस आहा ते आयचे पयलीं म्हळ्यार गांवचे आहाय त्या लोकांक ताका तेच जाय हिंगा गांवचे भायर कोण आसा जाल्यार भायर काड प्लीज कित्याक हे हिंगाचे गांवचे गोश्ट कितें आहा ती गांवांतूच कळूंक जाय आनी गांवच्या मनशांनी भास करपाक जाय सो तो बायसोना म्हणटा आमी प्रोसिडींग बंद करूंक लायले आनी ताका भायर घालूंक लायलो सर सरपंचान तेमचो हाती चलोवन भायर घायलो कळटा घालून तें मानूंक जाता आतां कितें जाता पंचायत आनीक 2-3 विकांनी कोड लागतलो पंचायत इलेक्शनाचो आतां वर्सान सुमार पंचायतान ग्रामसभा गेल्या
आतां कितलेच इश्यू जाले कितले इश्यू हाडले तुका तुमी चोयले आसतले गांवचे दर एक नागरिकान कोण बरें सोशल वर्क करपाचे बरें चिंतपी बरें विजन आहलोले सगळ्यांनी आपले एक प्रश्न मांडिल्ले हिंगा पूण सरपंचा कडेन एकूच प्रश्नाचो जबाब दिवपा जायना एकूच प्रश्नाचो सो इट्स टोटली फेल आनी म्हाका दिसता हे पार्टी जे मेंबर आशिल्ले तेमी ते लोकां बोले पासून वचपा न्हू आनी परत तेमी पंचायत भोसपा पासून न्हू दे शूड गिव अस चान्स टू समबडी एल्स सो इलिगल लँड फिलिंग कितें इश्यू आहा कितले आहाय लँड फिलिंग चलता कितले चलता पूण पंचायत एक्शन घेयना पंचायत फुडें सरना सो आपल्याक घेतो आतां पंचायत तो इश्यू कितलो एक 45 मिनिट्स पण डिस्कशन जालें हिंगा नागवाडो दॅट इज पंचायत सरपंच वॉर्ड आनी सरपंच वॉर्डाक मॅक्झिमम इलिगली जे चलता त्या वॉर्डाक आनी तनवाडो आमगे ते एक महिला पंच आहा त्या वाड्यार आतां ते एकलोच जबाब दिना एकलो जबाब दिना सारको तुमी चोयला सर एकूच जबाब दिना सारको हॉटेल सगळे हॉटेल हांवें तितलीच एक्सपान्शन केलो हांवें ओके एक आहा 12 वर्सां हॉटेल बंद जालोलें कंप्लीट इलिगल आहा ताका सरपंच पंचायतान हें दिलें रिन्यूवल दिलो आनी काम कमेस करूंक लायलो कंप्लीट 12 वर्सां बंद जालोलें सो हे फ्रॅग एंड टेन्युराक हें मॅच केला आतां बाकी कोस्टल एरिया बेल्ट आमगे 3-4 हॉटेल आहाय सगळें एक्सपान्शन केलें विथआउट एनी परमिशन विथआउट एनी एप्रुवल्स कळ्ळें तुका 110 रूम्स काडले आनीक हितून सारकें म्हणजे आमगे हाय टायड एरियाचेर सो आमगे गांवकारां तर एक हुमटी बांदतलो इवन टेम्पररी शेक बांदतलो ताका एवरी सिजन कापाक जाल्यार ते काडून लायताय नॉन डिमोलिश कोताय पूण आयज ही गोश्ट कितें जाताय हिंगा 5 स्टार हॉटेलां आहाय तेका प्रोजेक्ट आहाय ते बांदून बंद कोताय सीजन जालो म्हणटा बंद कोताय ते कंटिन्यू बट हे कितें कोताय पंच आसून तांकां आपल्यागे आहा ते सेटल कोताय आनीक ते गांवकारांक कांय चिंतनाय सो त्या पासून ती आसतात मागीर आनी कितें म्हणपा आतां ह्या गांवां बेतालबाती गांवांक लास्ट 5 वर्सांक कितले रेप केसी जाल्यो कितले मर्डर केस जाल्यो आनी कितल्यो केस जाल्यो मायग्रंट्स आर इनवॉल्व मायग्रंट आतां तूं जाणा चलो फाटली हिंगा एकलो ल्हान भुरगो 15 वर्सां भुरग्याक तेमी ड्रावन जावन जाय तेजे बारा भुरगे आसले ते सगळे मायग्रंट आतां मायग्रंट भुरगे आसले ते म्हणटा सरपंच म्हणटा 400 लोक रावता हांवें ताका सरपंचाक विचारलें ते 400 लोक रावता ते सगळ्यांचे हावज नंबर आहाय तुजे कडेन दे आर लिगली स्टेईंग मायग्रंट आर फायन बट दे बींग लिवींग ऑल दीस इयर्स टुगेदर ते ऑफिशियल ताका हावज नंबर आहा तेका घरा रावता ताका सरपंचाक आन्सर ना सो एक क्वेश्चन घेतलेलें मुगे मिसिसान घे म्हाका दिसता तेणें 8 कितें क्वेश्चन घाले 8य क्वेश्चनाक एक पासून जबाब दिलो ना तेमी एकूच जबाब दिलो ना सो देट नो पॉयंट आज आमगे ग्रामसभा जाल्या बेतालबाती सो इल्लिगल रस्तो वयतालो शेतांतल्यान तो फिलिंग करून सो आतां सरपंचान आतां एक्शन घेत म्हणून सो ते रस्त्यान कितें जाता तुमकां प्रॉब्लम रस्तो इलिगली कोताय आनी प्रॉब्लम कितें जाता रस्तो इल्लिगली केला आनी ते सगळे खाजान लेट ते वॉटर फ्लो दीज आर वॉटर बॉडीज ते वॉटर बॉडीज वीच द वॉटर फ्लो स्लोली टू द another hundreds of agricultural land so it controls the water so ते करून जाल्यार सगळीं शेतां उडोवन वयतलें हें जावन काबार जातलें सो सरपंचान तेजे इमिजिएट एक्शन घेवपा जाय सरपंचान सांगलां इन्स्पेक्शन करून एक्शन घेत म्हूण हय सरपंचान सांगलां आतां इन्स्पेक्शन करून एक्शन घेत म्हूण आतां रिजोल्युशन घेवपा हें केलें तेणें आतां पोतून मिटींग आहा तेगे 18th सो दे वील डू आमगे ग्रामसभा जावंक ना आनी तेमी जाय ते मेगा प्रोजेक्ट ती पास केले आनी पयलीं ती रिजेक्ट केलो ती देखून रिन्यू केलें आनी लोकांनी ऑब्जेक्ट केलें ग्रामसभाकूय तें आयको चालू केलें तेमी विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द विलेजस ते सांगो एक नागवाड्याक तेम शेत भरपा तेम परमिशन दिलें ना म्हणटाय बट तो रिजनल प्लॅन इज नॉट फायनलायज तो ओनर आहा तो म्हणटा त्या रिजनल प्लॅनाचेर रस्तो दाखयता इट इज नॉट करेक्ट सो दे हॅव टू फायल ऑब्जेक्शन तेंय तेम केलें ना सो आनी हिंगा घोणसो आयडी एक हें बांदताय तें आतां फेन्सींग काडलां एस सुडो बीच दे आर स्टॉपींग तेंय ग्रामसभाकान तें दिलें ना म्हणटाय तें आनी तांकां आमगे गांवांत हॉटेल आहाय पयलीं 5 रुमांची 10 रुमांची 25 रुमांची आसलेलीं आयज ती 120 130 जालें तांकां खबर ना आयज रेवेन्यू कितू येवपा जाय तो ते आमकां लॉस टू द विलेजस ते लॉस जावपा नाका म्हूण आमी तेका क्वेश्चन तेका आन्सर करूंक जायना ते बाबा हे हॉटेलांत कितू रूम आहाय ते हें ना ना कितू रूम आहाय ते सांगूंक जायना तें कोणें कित्याक आमी विचारताय आमगे गांवची विलेजी रेवेन्यू येवपा लागलो ते आपणागे रेवेन्यू खंयच्यान घेताय कितें कोताय तें आमकां खबर ना एशें कोन्न सो दीस इज ऑल हॅपनिंग बिकॉज वी आर नॉट दे आर नॉट हॅविंग ए ग्राम सभा सो गुड नेम
जो बता. पता